नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पोलिसांनी कोणाकूच क्लीन चीट दिवची न्ही, खोलायेन चौकशी जाय, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो। सनबर्नाक मान्यताय मागूंक पंचायती कडेन कोणूच आयिल्ले ना, लोकांच्या धंद्याचोय विचार जावंक जाय। हणजूण हडफडेचे सरपंच म्हणटा लोकांक विचारूनच। गैरव्यवहार घोटाळे आळाबंद हाडूंक सहकारी संस्था क्रेडिट सोसायटीच्या कारभाराचेर नजर, नेमान ऑडिट। मंत्री शिरोडकार म्हणटा ऑडिट रिपोर्ट जायच, सहकार पुरस्कार जाहीर। जीएमसीच्या ब्लड बँकेचो रेकॉर्ड, स्वेच्छा रक्तदान करप्यांमदी गोंय दुसऱ्या नंबरार। आरोग्य मंत्री म्हणटा फिजिओथेरपीचे मेडिकलाक 10 सीट वाडयता। प्रधानमंत्र्याचो सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून सांगून श्रीरंग मनीष जवाल म्हणटा ताणें गोंयच्या टॅक्सीकारांक घाली तोपी। कळंगुटे पुलिशेंत कागाळ, तोपयाचो सोद। क्रायम ब्रांचीन फोडल्या आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करी रॅकेट, सय्यद शेख मस्तान खानाक वास्को आनी मडगांवां धरले। 11 बायलांक मस्कटा सावन सोडोवपाचे यत्न। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पोलिसांनी कोणाक क्लीन चीट दिवची न्ही, खोलायेन चौकशी जाय। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। पयशे दिवन नोकऱ्यो घेतिल्ल्यांची नांवां पोलिसांनी सोदचीं। आता कारवाय जातात आणि पैसे घेऊन लोकांची कामां केल्यात म्हणून हेरांनी विश्वास दवरून पैसे दिल्यात। नोकर भरती खंय मेरिटाचेरूच जाय। भ्रष्टाचाराचे सापळे जे केन्ना इतले इमॅजीन करूंक ना अश्यो गोश्टी घडल्यात। नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आणि 5 क्लासान पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता, ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा। प्रशासनाक घातक आसा, समाजाकूय घातक आसा। आतां इतलें आसून काही समाजांत लोक असे आसतात, तांकां हांव पिशे म्हणटलो किंवा अति शाणे किंवा अर्धवटूय म्हणूं येता, की कॉल आयलो की मंत्री आमदारा भोवती लागीं असणाऱ्या लोकां कडेन धांवप, म्हजें मातशें कर, म्हजें मातशें कर। आनी तातूंत अशें दिगेर काही जाण क्रेडीट घेवपा खातीर ओके पळयता पूण अशें पळयता म्हणून सांगणारे एका मनशाक 4-5 जाणूय आसतात आनी फाल्यां सकाळीं ताचे मेरिटाचेर सिलेक्शन जातकीर हात फुडें करपाक हे तयार आसतात। अश्यो खंय तरी केसीस जातात। म्हणजे अशी हांवें 1-2 केसीस म्हज्या वेळारय आयकल्ल्यो, पूण ती तांचो मुर्खपणा की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पातयेतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात। अरे अमक्यान अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां, का दुसरो वयता गिरायक, ताणें दुकानांत हाडलेलीं नासतात आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला। एज ऑन द डे हे खूब जाला अशें म्हाका दिसता। मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांनी कोणाकूच क्लीन चीट दिल्ली ना, पुलिसांची चौकशी योग्य दिशेन चल्ला, कोणूच सुटचो ना। राजकारणी सुटचे नात काय म्हूण विचारल्यार कोणूच सुटचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप। एक गजाल म्हाज्या लक्षांत येना की हांव ती प्रेस कॉन्फरन्स पळयता, हांवें DGP कडेन उलयलें, DGPन खंयसरूच क्लीन चीट हो शब्द वापरूंक ना। परत एकदां रिपीट करता, हेंच्यांनी खंयचो क्लीन चीट शब्द हाडलो म्हाका कळना। इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आणि इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत कोणूच सुटचो ना। पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। पयल्यान पयलीं म्हणजे हे सोमोटो गव्हर्मेंटान सुरू केल्लें, म्हणजे एक केस येयल्या उपरांत हांवें अपील केला लोकांक ओके येवन रजिस्टर्ड करा म्हणून। ताच्या पयलीं कोण करिनासले, भिवन सगळे घरान रावल्ले।
आणि त्या खातीर ह्या केसीत पूर्णता ट्रान्सपरन्सी आसा. पुलिसांक फ्री हँड दिला. तेंच्यांनी जितक्या जाणांक सगळ्याक कोणाक अरेस्ट करपाचें तेची थोरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. कोणूच सुटचो ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. कोणूच सुटचो ना म्हटल्यार त्या खातीर कोण एक सुटचो ना. त्या ती इन्व्हेस्टिगेशन डिटेलान चालू आसा आनी खंयसरूच तेणी क्लीन चीट हो शब्द कोणाक वापरूंक ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन म्हणून सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हणजूण सनबर्नाक अजून कोणेच पंचायती कडेन NOC मागिल्ली ना. परवानगेक आयले जाल्यार खासा ग्रामसभा घेवन लोकांक विश्वासांत घेतले. लोकांक जाय जाल्यारूच सनबर्न जातलो, ना जाल्यार ना. लोकांच्या धंद्याचोय विचार जाय. सरपंच लक्ष्मीदास चिमूलकार मिडिया मुखार. अडफळेचो सरपंच म्हणटा कितें तें लोकांक विचारूनच. सनबर्न ऑर्गनायझर आजून परवानगी मागूक हणजुणा पंचायती मेरेन आयिल्ले ना. आयल्यार खासा ग्रामसभा घेवन लोकांक विश्वासात घेवन कितें ते करतले म्हूण सरपंच मिडिया मुखार. अजून पर्यंत आमकां परमिशन सनबर्नाचे परमिशनाचेर आमकां तशें कांयच इंटिमेशन येवंक ना. आनी सनबर्नाचो प्रश्न म्हटल्यार अंजुना वागातोरान आजून पर्यंत आमचें तशें कांय कोणाचें डिस्कशन जावंकूच ना. इतलीं वर्सां आमी परमिशन दिवन येयल्ले आहा ना न्हू, पूण आतां हे फावटीचें तशें कांय डिस्कशन कांयच जावंक ना अजून. ग्रामसभेन डिसिजन घेतलेले हे उलयल्ले पूण तेन्ना 4-5 1 7-8 लोक आसले. सो तांकां सांगलेलें आमी नेक्स्ट ग्रामसभा तेन्ना लोकांनी जाता इतले एकठांय जावन आपलें कितें आहा तें हें मांडपाचें, कितें प्रॉब्लम आहा पळय तें. हांव अपोज करूंक शकना. लोकांक जर जाय फाल्यां कितें आहा, ही ट्युरिजम एरिया, लोकांच्या बिजनसाक इफेक्ट जावंक शकता, कितें जावंक शकता तें लोकांनीच डिसायड करपाचें आनी कशें कितें आहा तें पळोवपाचें. हडफड्याचो सरपंच म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार सनबर्न जातलो. ना, ग्रामसभेक आमचे एक प्रपोजल हाडलेलें बाब पिटर डिसुजान. आनी ग्रामसभेक उलोवप जालें की जेन्ना जर ऑर्गनायझर आमकां एप्रोच जातलो तेन्ना पंचायतीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचें. आमकां एप्रोच जायत ऑर्गनायझर्स जाल्यार आमी लोकां फुड्यान ती स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी तो मुद्दो मांडटले. लोकांक जाय जाल्यार लोकांनी, लोक जर म्हणटा की बाबा चल जावं न्ही जाल्यार ते जावं न्ही, ना म्हणटा जाल्यार कॅन्सील. आनी तेच बरें हांवें ताका हॉटेलूय सांगलां इन केस तांकां प्रपोजल येयत, कित्याक आमचे कडेन प्रायवेट प्रॉपर्टीज अश्यो व्हडल्यो इतक्यो व्हडल्यो ना, चडश्यो कम्युनिटीनीच प्रॉपर्टीज आसा. सो ताका बीन जर अप्रोच जाय जाल्यार तेणीन आमकां कळोवचें आनी आमी लोकांक घेवन बसोन जर तर लोकांक जाय दिसता बाबा लोकांक आमच्या गांवांत जावचो जाल्यार करतले, ना जाल्यार ता करचें ना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोंयांत पक्षांतरां चल्ल्यांत ती योग्य न्ही. फुटीर आनी फुटीरांक पक्षांत घेवपी ह्या दोगांनी विचार करपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकार प्रुडंटाच्या हेडॉनांत उलयला. तो म्हणटा आपणे निर्णय कायद्याक धरून घेतला. गोंयच्या मंत्र्यांची कामगिरी फावो तशी ना हेंवूय तवडकार उलयलो. गोविंदाच्या चुकांचेरूय तो स्पश्ट उलयला. एक आमकां तुमचे मदीं आनीक गोविंद गावडे हांचे मदीं कोल्ड वॉर दिसून येता. मुख्यमंत्र्या समोर जर एखादो मंत्री असो उलयता ही भाशा पळयली. पण उठाच्या कार्यक्रमाक जे आसा की ते सबंद भाशण जे आसा तुम्ही पळयलें आसतलें आनी तें भाशण जें आसा की माननीय मुख्यमंत्र्याच्या प्रेझेन्सांत जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे तुजो मंत्री जर म्हणजे एज ए सभापती म्हणून जे आसा त्या पदाक मान सन्मान दिवपाची स्थिती नासत जर जायत न्ही आनी तुज्या समोर जर तें भाशण जर केलें वता आनी अर्थान तुकाय ताजेर ताका विचारपाचें नासत जर जायत न्ही, पार्टी कांय ताजेर विचारपाची गरज नासत जायत न्ही. ह्या संदर्भात ती गजाल म्हाका हट जाली आनी त्या वेळाचेर हांवें मुख्यमंत्र्या संदर्भात हो विशय हांवें रेज केल्लो. हिस्टॉरीक निर्णय दिले ऑन डिफेक्शन. ह्या तुमची हांवें ऑर्डर वाचल्या फूल सारकी, बट सामान्य जनतेक कळपा खातीर ह्या जजमेंटा फाटले तुमचे 1-2-3 लॉजीक कितें जंय तुमी सांगतात की हे 2/3 फुटून थंय वचप हें तुमकां मान्य आहा म्हणून. पळय एक गजाल हाजेर पूर्ण चिंतन करून आसा पूर्ण हाजेर तो निर्णय दिल्लो आसा की त्यामुळे थंय आनी कांय फेरफार जावंक शकना. मागीर तांकां हांवें सांगलां की जर तुमकां म्हाजें मान्य नासत जाल्यार तुमी फुडें तुमी वचूं शकता. कळ्ळें, कोर्टांत वचपाक शकता. डिफेक्शनाचेर सर तुमचें मत कितें? कारण एक जाली कायद्याची बाजू. पॉलिटिक्सा भितर 2 गजाली आसतात. एक आमी लेटर ऑफ द लॉ म्हणटात आनी स्पिरीट ऑफ द लॉ म्हणटात. न्ही हांव म्हणटा की ह्याची मर्यादा सगळ्यांनीच सांबाळपाक जाय. सत्ताधाऱ्यांनी सांबाळपाक जाय आनी जे आपली पार्टी बाकी सगळं सोडून येता पळय तांणी आपल्याची मर्यादा सांबाळपाक जाय. सत्ते खातीर कितेंय करपाक जायना. त्यामुळे
सर्वसामान्य जनतेचो विश्वास ह्या राजकारणाचेर हाजेर वचपा सारकी गजाल आमी जे निवडून येल्ले मेंबर आसात किंवा जे ज्येष्ठ मेंबर आसतले मंत्री जाल्ले आसतले ताणें सांगपाची गरज आसा आनी पार्टी म्हणून जो आसा आमी घेणारे आसा आनी त्या लोकांनी ताजे मर्यादा सांगपाची आवश्यकता आसा. मंत्री जर धरले मुख्यमंत्री कुशीक दवरून कारण मुख्यमंत्र्याचेर वेगळे तरेचो भार आसता, मंत्री जर धरले हू आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स इन द हाऊस? म्हणजे हांव जेन्ना खूब भितर वता कशें ना म्हणजे एक सवय कशी त्या मनशान बजेट वापरली गाडी सारकी वापरली गाडी हय ते कित्याक वापरना ह्या सगळ्यान आनी ताजो फायदो जनतेक सारको जाला काय हे जेन्ना पळयता आसा की बऱ्याच मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स आसा आनी तसो मेळना म्हणजे वयलवडचें राजकारण आसा त्यामुळे हांव तसो रेटींग हांव दिवचो ना पण तशें हांव खूब समाधानी आसा अशेंय ना. मिडल इस्टांत जॉबाच्या नांवान ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे रॅकेट क्रायम ब्रांचीन फोडले. आरोपी सय्यद शेख आनी मस्तान खानाक पोलिसांनी वास्को आनी मडगांवां धरल्यात. घरकामाक वावराडी म्हणून गोंयच्यान धाडिल्ले बायलेन स्वताक साल्वार करून प्रकार पोलिसांच्या कानार घालो. मस्कटांत तिचे बरोबरच्यो 11 बायलो आडकल्यात. तांकां सोडोवपाचे यत्न. उन्होंने कुछ पैसा लेके उसका कागज बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेज रहे हैं. तो वहाँ जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था. उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज हैं उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे. तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा था. तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कांटेक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी हेल्प लेके यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया. तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉइटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बहुत बड़ा उनको स्टार किया जा रहा था. दिन में खाना भी नहीं मिल रहा था और ऐसे 11 लड़कियां और थी जिनके साथ हो रहा था. तो टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था. तो यही प्रॉमिस करके भेजा था कि हाउसमेट का जॉब देंगे लेकिन वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. तो ये काफ़ी एक इमोशनल टाइप की कंप्लेन हमको मिली थी. तो हमने इस पर तुरंत एक्टिवेट होकर एक्शन लिया और जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया. एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया. तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ. अक्यूज नंबर 1 इज सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स. ये रेजिडेंट है वास्को का. दूसरा मस्तान खान एलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है. इन दोनों ने कॉमन इंटेंशन इनका था कि इन्होंने ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह पोर्ट्रे किया अपने आप को और विक्टिम को चीट किया, उसको ट्रैफिक किया और इस पूरे चेन में उन्होंने एज अ क्रिमिनल रोल प्ले किया. तो इस कंप्लेंट के रिसीव होने के बाद हमने इसकी तुरंत इंटीमेशन हमारे सुपीरियर्स को दी. डीजीपी सर, होम डिपार्टमेंट, सीएम. तो दे हैव ऑर्डर्ड कि हम इसमें कंटिन्यूसली और फर्दर एक्शन लें कि जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ें और जो गोवा में जो बेस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनका इंस्पेक्शन करें. पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी गोवा पुलिस इसमें लगी है कि हम सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो गोवा में चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं एक बार इंस्पेक्शन का किया जाएगा अगले कुछ दिनों में. अगर कुछ इलीगैलिटीज मिलती है तो उसमें हम एक्शन भी लेंगे, क्रिमिनल एक्शन अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एक्ट. प्रधानमंत्र्याचो सेक्युरिटी इन्चार्ज म्हणून सांगून टॅक्सीवाल्यांक तोपी. श्रीरंग जवाल म्हणटा ताणें गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक तोपी घाली. टॅक्सीकारांनी कळंगुटे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या. आनीक 3 पुलीस स्टेशनाचेर खंय कागाळी जाल्यात. ताका धरचो म्हूण मागतात. अशेंच खंय कोणूय येवन गोंयचे टॅक्सीवाल्यांचें नांव घाण करतात. तुरंत पोलीस स्टेशनार धांव मारली आनी ताजेर एक कंप्लेनूय दिली. हे कंप्लेनीक जवळ जवळ आता 3 दीस जाले पण अजून तो पुलिशेक मेळना. जशें आमी PIक सांगले आज म्हणून मुद्दाम येवन की ताजेर एक्शन घेवची. कित्याक एक्शन घेवची
तो मुद्दामून सांगता न्ही की आपूण PMOचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMाची हांगासर एक हे आता की आपूण PMOचो सिक्युरिटी जावन अशें करता गोंयांत येवन म्हणून, म्हणजे PMाचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ले भशेन जाता. आमी नांव पिड्ड्यार केलां PMOचें जावं PMाचें हेजे सिक्युरिटीचें म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून जो ते सांगला तेच्या फोटोआ सकट तेच्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा, आजूय सांगला की हेची बेगिनल्या बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात. जो कंप्लीट परतून आमच्या टॅक्सी भावांक फ्रॉड करता, इवन हॉटेलांक फ्रॉड करता तो. आनी मागीर तेन्ना आमच्या नजरे गेले त्या प्रमाणे हांव ते टॅक्सी भावाक मल्लेश म्हणून म्हाजो एक फ्रेंड तेका जाले ते गाडी घेतली खंय हॉटेलांसून आनी कावलोसी मेली खंय 8 hours 80 किलोमिटर आनी थंय ताका रातचो 12 जायसर धरलो. मागीर तो वाजोवन थंयसरसून येयलो. तशेंच कालूय 2 केसी जाल्या. ते हांवें म्हाका कॉल येयलो, हांवें तांकां सांगलें पणजे पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट कर. मडगांवां आमी केल्ली आहा. कावलोसी हो रेगिसान थंयसर आपलो म्हणपा लागलो एक लंच आहा म्हणपा लागलो. थंय म्हणलेलो एक PMOची कसली आमची मिटींग आहा. ते जालें काय म्हणलं तुका आपूण मागीर फोन मारता मागीर आपल्या हॉटेलान ड्रॉप कर. सो ते जायना फुडें बरें म्हटलें रावता. तेका 7 जायसर रावलो सांजचो थंयसर. म्हटल्यार हेणी म्हाजो फोन नंबर येयल्लो तुका मिस कॉल करता म्हणून. मिस कॉलूय दिवंक ना हेणे म्हाका. सो म्हाकाय दिसलें की फ्रॉड जाला काय. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. एकवीस तारखेसावन सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन. कामाचो रिव्ह्यू घेवपाक मंत्री आलेस सिकेरान बसका घेतली. कामां सुरू आसात थंय वचून मंत्र्यान पळोवणीय केल्या. दिव्यांगां खातीर खंय खासा वेवस्था आसतली. सरकार बग्गी कार हाडपाचो आसा. ई-रिक्षाय आसतल्यो. दिव्यांगां खातीर बरी वेवस्था केल्या म्हूण आलेश सांगता. I believe we are on track. We might have delayed by a day or two, but I think we are on track. And whatever commitments have been given by the Honorable Chief Minister, we will ensure that they are delivered to the authorities. Buggy system are basically meant for PWD, physical. Some physical. For physical, we have also arranged rickshaws. So we've tried to alleviate their suffering, if I may say, to whatever possible can be done. What we have done is we thought of getting in these buggies, around 14 of them, to facilitate the senior citizens and people with disabilities to ensure that they have a very smooth movement to the place of veneration and to the church. We would be placing them some at the parking lots wherein they can be transported from the parking lots to the veneration points, and we will be placing some inside the cathedral itself. Of course, wheelchairs would be available at the veneration area. Besides the buggies, we have also brought in e-rickshaws, wherein a wheelchair itself can go inside the e-rickshaw. And these e-rickshaws would be around 17 in number. So we are trying to facilitate as much as possible people with some difficulties in walking, senior citizens, elderly people, so that we would like to give a very sort of a smooth experience to them during this exposition. GMCच्या ब्लड बँकेचो रेकॉर्ड. स्वेच्छा रक्तदान करतल्यांचो आंकडो वाडलो. गोंय दुसऱ्या नंबरार. 2023 20,582 जाणांनी रक्तदान केलां म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजिनाचें ट्वीट.
तेवटेन फिजिओथेरपीक जीएमसीत खंय आनीक 10 सीट वाडयतले. सध्या 10 जाण फिजिओथेरपी शिक्षण घेतात. जीएमसीत स्वेच्छा रक्तदान करपांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयान नवो रिकॉर्ड केला. गोंय दुसऱ्या नंबरार पावला. 2023 वट्ट 20,582 जाणांनी रक्तदान केला म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून म्हायती दिल्या. ब्लड बँक स्ट्रॉंग करूंक सरकाराचो यत्न. ह्या फुडें ब्लडाचो उणाव जावपाक ना हाची भलायकी खातें जतनाय घेता. मजगतीं जीएमसीत फिजिओथेरपीची आनीक 10 सिटां वाडयता म्हूण राणेची म्हायती. सद्याक 10 जाणां फिजिओथेरपीचें शिक्षण घेतात. हे फुडें वर्सुकी 20 जाणांक फिजिओथेरपीचो विशय घेवपाक मेळटलो. भलायकी शिक्षणांत प्रगती करूंक सरकाराचो यत्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अल्पवयीन पिरायेचे चलये कडेन लग्न केल्ल्या प्रकरणात मेर्शेच्या 28 वर्सांचे येसुनाथ लकामपूर म्हणटा ताका अटक. बरोबर फोंडे पुलिसांचो हेर चौगांचेर FIR. लैंगीक अत्याचार केले म्हणून पॉक्सो कायद्या सकयल गुन्यांव. नमस्कार. फोंडे पुलिसांनी काल 5 जाणांक धरलेले आसा आनी हे 5 पर्सन हावेरी, कारवार, कर्नाटका आनी एक 30 उसगांव इन चायल्ड मॅरेज केस तांकां अरेस्ट केल्ले आहा. तातूंत भितर येसुनाथ लकामपूर एज 28 अरेस्टेड फॉर एलिजिबली सेक्शुअल असॉल्टिंग मायनर गर्ल केस आनी हेका चार्ज लायले ते अंडर चायल्ड मॅरेज एक्ट, पॉस्को आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट अशें तेंचेर चार्ज लायिल्ले आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 70 सावड्ड्या रेंव काडटना म्हादय न्हंयत सुवर्णा गांवकार ही बायल बुडून सोंपल्या. आयतारा सांजेची गजाल. सोमारा सांजे उसरा मेरेन बॉडी सापडून आशिल्ली. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळ कोडीचो सोद घेतात. संतोष गांव स्टेशन फायर ऑफिसर काल 3:45 फायर स्टेशनाचे कॉल आयले की सावड्ड्याक तारी म्हणटा थंय एक लेडी बुडली म्हणून. सो इमिडिएटली आमचे अरविंद सावंत आनी एसपी गांव नायक हवालदार थंय टर्न आउट केले आनी थंय वचून तेंकां कळ्ळें लोकला कडल्यान की 4 जाणांचे गाडी घोडे घेवन तेवटेंतल्यान इंडियन येता. सो अचानक मदीं ते रिटर्न परतले आनी ती 4 जाणां उदकांत पडली अशी. सो 4 जाणां पडली तिका तांचे दोरेक धरून रावली आनी एक मातशी फुडें पडली. तिचें नांव सुवर्ण दामोदर गांवकर 42 इयर्स. सो ती मातशी पयस गेल्या कारणान भितर पडली आनी म्हाका भितर डीप खूब आहा आतां सगळें कशें चालू आसा पयलें आमी 20-30 मिनटां खोल आसा. सो आनी सोदीत आमचे मागीर तेंच्यांनी बोट आपयले हांगासर वाटेच्यान. सो बोटींतल्यान आमी सगळे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी सगळे आमी सोदून पयलीं काल. सो काल मेळ्ळी ना आनी मातशें रात जाल्ल्या कारणान आमी रातचें स्टॉप केलें सर्च ऑपरेशन. सो इमिडिएटली सकाळीं आमी मॉर्निंग 8:30 परतून गेले. आनी विक्टीम लोकेशन कॅमेरा पणजेच्यान आमी मागयले सकाळीं. सो ते आमी सकाळ पासून आतां थंयसर आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आशिल्लें. सो आतां आमी हांगासर आयले. सो आतां आमचे भुरगे हातून आमची टीम आसा पळय ती पॉयंटर आसा आनी तेच रेस्क्यू ऑपरेशन हातून चालू आसा. हातून कांय डेड बॉडी आमकां मेळ्ळी ना. सो अशेंच आमचे जे पर्यंत बॉडी मेळना रिकवर जायना ते पर्यंत आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन चालूच रावतलें. गैरव्यवहार स्कॅमा आळाबंद हाडूंक सहकारी संस्था क्रेडीट सोसायटीच्या कारभाराचेर बारीकसाणीन नजर दवरतले. सहकार मंत्री शिरोडकार सांगता. ऑडिट रिपोर्ट खंय टायमार जाय. ताणें सहकार पुरस्कार जाहीर केले. दोतोर दत्ताराम देसाय सहकार भूषण, प्रतिमा दोंड सहकार श्री, गोविंद नायक गौरी शिरवयकाराक व्यक्तिगत पुरस्कार. अंदू सहकार रत्न कोणाकच ना. ऐकत ताजी हांवें कालूच माशी धरपाक पयशे घेतात कालूच हांवें ताजी नोंद घेतिल्ली. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणीकपण अत्यंत म्हत्वाचो, विश्वासूपण खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 स्मॉल सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाई घेवंक जायना. आनी त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पयलीं ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पयलीं. कंट्रोल म्हणजे कितें
मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना आनी पयशे जनतेचे पयशे आसतात त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना मिसमॅनेजमेंट जावपाक जाय आनी मुखार वचून म्हजें आनी एक हें आसा 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना सहकार मिशन जें आसा पळय न्ही तें दत्ताराम भास्कर देसाय डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय वळवयचे तेवटेचे सावयवेरे तांकां भोवून फावो जाल्लो आसा आनी सहकार दत्ताराम भास्कर देसाय डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय आनीक सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ती प्रतिमा धोंड तिका हो फावो जाल्लो आसा सन्मान मेळिल्लो आसा अंदूच्या वर्साक सहकार रत्न मेळपा सारकी रिपोर्ट आयलो ना बायोडेटा आमचे कडेन आयलो ना त्यामुळे सहकार रत्न जो आसा पळय न्ही ते अंदूच्या वर्साक दिवं ना व्यक्तिशा जाणी बरे परफॉर्मन्स दिल्ले आसा डेडिकेशन दिल्लें आसा अशें गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद एल नायक हे दोग जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा गोंय बेळगांव हायवे अनुमोड काबार जाला काल सावन 17 वरां मेगा ब्लॉक घाटार काल सांजे कंटेनर ट्रक बंद पडिल्ल्यान ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्लो आयतारा सांजे ट्रक बंद पडिल्लो निमाणो सोमारा दनपारां क्रेन हाडून कडेक काडलो उपरांत ट्रॅफिक क्लियर रस्त्याक फोंडारे पडल्यात काम अर्धवट आत्र्या पयऱ्यान हेवी गाडयो परततात ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं